नमस्कार, हांव नेस्टीव कुटिनो साउथ गोवा प्रेसिडेंट ऑफ यूथ। आज सांगपाक गेले जाल्यार आज तुमकां खबर आहा सगळे गोंयांक लायटीची बिलां वाडत येतात। पूण आज आमी तेंच विचारपाक हिंगा पावर हावसा मार्गांव येयल्लीं। एक कडेन आमकां सांगलां की तुमी पयलीं एमकांच आज इंजिनियरांक खबर ना ही लायटी बिलां कशीं वाडून येयलीं तीं। तेमचे कडेन क्वेश्चन केल्यार ते घुंवन तेंच सांगतात। ओके, आज ही जी लायटी बिलां आमकां म्हयन्याक हजार येतालीं तीच आज बिलां आमकां 3-4 हजार बिली येयल्यात। हेच 3-4 हजारांचे आमगेले म्हयनोभर एक घरांक रेशन येतालो। आज त्या रेशना लागून आज आमगे जायती लोकांक त्रास पडल्यात। हे त्रास पडोन लेगून आज आमगेल्या गव्हर्मेंटाक कांयच पडोन गेलें ना। आज आमकां एक इंजिनियराक सकाळीं जे इंजिनियराक मेळोंक येयले थिंग लूट आसलेले म्हूण आमी सोडून गेले की ते बिजी आसतात म्हूण। तशेंच आज आमी 4:30 म्हणल्यार पावल्ले हिंगा आनी पळोवपाक गेल्यार तोच इंजिनियर आज त्या डिपार्टमेंटाक ना। 4:30 येयल्ले पूण तो डिपार्टमेंटान ना। ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आज गव्हर्मेंट सर्वंट लेगून घेयनात। आनी जेन्ना तुमी बील धाडटात तेन्ना आमचो लोक सगळीं बील सारकी फारीक करपाक रेडी आसतात आनी बील तरी सारकी भरनात लेगून जाल्यार आमकां पेनल्टी पडटा। आज कुंकोळी एक आंगले म्हणलेले इंजिनियराक हांव फेस टू फेस उलोवपाक येयल्लो पूण तो आज त्या डिपार्टमेंटाक आसोंक ना। अशें करून जेन्ना डिपार्टमेंटाक मनीस तरी ना जाल्यार असलीं बिलां फायन तेमकां मारपाक जाय, आमकां न्हू। आज आमकां एक कुंकोलीं कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमकां कांय क्लॅरिफिकेशन मेळना। तशेंच आज आमी चांदोरचे लोकांक गेले कॉन्स्टिट्युन्सी वचोंक त्या मनशाक मेळ्ळें, तेणें आमकां क्लॅरिफिकेशन दिलें की जायतीं चांदोरचीं घरां गिरदोली म्हाकाजाना घरां बंद आसतात म्हूण तेमकां रिडींग सारकें मेळना म्हूण। पूण आतां कितलीं सोत तें गिरदोली चांदोर म्हाकाजाना घर बंद आसतना 12-12, 15-15 हजार बील येतात। आतां तशेंच सरकार सांगता, सरकार बेश्टो उलयता आमी बील तुमगेलें माफ करतले म्हूण। पूण आजून पावर मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान ऑफिशियली अनावन्स केलें ना की तुमगेलें तें बील कट करतले या ते मायनस करतले या परत येतलें। तशेंच आतां ड्यू डेट आहा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची ड्यू डेट म्हाका 3 दिसांनी आसा। आज ती तरी 3 दिसांनी हांव तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें बील भरना, ते म्हाका पेनाल्टी लायतले या लावपाना तेंय खबर ना। आज 3,000 बील आज ह्या म्हयन्या फारीक केलें ना जाल्यार येत्या म्हयन्या म्हाका 6,000 बील येतलें ही म्हजी आनी गॅरंटी ह्या सरकारान गॅरंटी दिली ना। पूण आज सरकाराक विचारूंक सोदता हांव, हें बील तूं दिता तें जेन्युन बील दिता या पेनाल्टी दिता तेही पेनाल्टी जेन्युन काय म्हूण तेंय खबर ना आमकां। सो हांव मागतां ऑफिशियली प्रमोद सावंत आनी धवळेकराक ऑफिशियली अनावन्स करात, ड्यू डेट आहा तेन्ना तुम पयलीं बरात मागीर रिवर्स करतले म्हणटा तेंय आमकां खबर ना। सो मागतां तेमचे कडेन जाता तितलें गोंयकारांचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जीं बिलां येतात ती माफ करात, नाल्यार तेमकां परत बील दियात आनी जेन्युन बील दियात आनी हो टॉपीक काबार करून उडयात। देव बरें करूं।